सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. सगल्या वायटांतलो तुवें म्हाका निवारलोय सर्वेस्परा. विघ्नाच्या दिसा तुवें म्हाका वाटायलोय. देखून तूं हांव दिनवासतलो आनी वाकाणटलो आनी सर्वेस्पराचें नांव पळकोणटलो. हांव आजून तरणाटो आसलो तेन्ना आनी संवसारांतल्यो वाटो चलच्या आदीं म्हाका जाणवाय दी म्हूण सगल्या काळजान हांवें मागलें. देव मंदिरा मुखार रावून हांवें ती मागली आनी ती मेळो पर्यान हांव तिका सोदतालों. तिचें फूल दाखे वरी म्हजे भितर फळ जाय पर्यान तिचेर म्हज्या काळजाक संतोश भोगलो. नीट मार्गार हांवें म्हजे पांय दवरले आनी भुरगोच आसतना तिच्या पावलांनी हांव भोंवलो. कान दिवन हांवें तिका आयकून घेतली आनी म्हाका खूब शिकवण मेळ्ळी. तिका लागून हांवें जायती उदारगत केल्या. म्हाका जाणवाय दिल्या ताकाच सगली महिमा. तिचे प्रमाणे जिवंक हांवें येवजिलां. बरें तें करूंक हांव उर्बेन वावुरलां आनी हांव कधीच लोजेक सांपडचो ना. ती जोडूंक म्हजो आत्मो झुजला. बारीकसाणें हांवें समूर्त सांबाळल्या. म्हजे हात सर्गाक उबारून म्हाका तिची ओळख ना म्हूण हांव रडलो. तिचेर म्हजो आत्मो हांवें दवरलो आनी नितळ निर्मळ रावून ती म्हाका मेळ्ळी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या आज्ञा नितीचो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची सुमूट सो बरी जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेणट्यांची जाणवाय. सबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदां तोखपाची. सर्वेस्पराची निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीचो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ दोळ्यांचो उजवाड. सबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. भांगरा परस निर्बेल भांगरावून काळजाक ताची आस. मोवा परस पोळ्यांतल्या मोवावून ओदीक ते घडवे. सबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. उद्गार. क्रिस्ताचे शिकवणेन ग्रेस्त जावन सोम्या जेजूच्या नांवान देवा बापाक आर्गां दियात. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ते परतून आकायले आनी जेजू देव मंदिरांत
भोंवता आसतना मुखेल आयदनीक धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सोरशीं आयले. तांणी ताका म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार आसा तुका? वो अशें करपाक तुका स्वत्या कोणें दिल्या? जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमचे कडेन एक विचारतां, म्हाका जबाब दियात, आनी तेन्ना कसलो अधिकारान हांव अशें करतां तें तुमकां सांगीन. जुआंवचें स्नान खंयतावन आयलां? स्वर्गांतावन की मनशां? सांगात, पळोवया. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले. स्वर्गांतावन अशें आमी म्हणलें जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक ताचेर भावार थेवलो ना? पूण मनशांतावन अशें आमच्यान म्हणूंक जाता? ते लोकांक भियेताले, कित्याक सगलो लोक जुआंव खरो प्रवादी म्हूण मानतालो. देखून ताणें म्हणलें, आमी नकलो. आनी जेजून ताका म्हणलें, कसल्या अधिकारान हांव ही वस्तू करतां तें हांवूय तुमकां सांगिना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. ते लोकांक भियेताले, कित्याक सगलो लोक जुआंव खरो प्रवादी म्हूण म्हणटालो. नियाळाक आदार. पयलें वाचप स्पश्ट करता देवाची जाणवाय मनशाळाय बरें तें करूंक उर्बा दिता, ती वापरून जीव साल्वार करूंक येता. पूण धर्मशास्त्रा भाशेन मनीस आपल्या अधिकाराची बोडाय करून आपूण दुसऱ्या पासत वावुरतात म्हूण वडवीक दाखयतात. लोक जेजू फाटल्यान वेतालो म्हूण धर्मीक फुडाऱ्यांक नोसाय जाता. पोरचे मुखार जेजू खोटो प्रवादी म्हूण दाखल करूंक ताचे शिकवणेचेर आनी कोरण्याचेर आड प्रश्न करतात. केन्नाय आमकांय पवित्र सोबेन देवाची खोशी ओळखूंक कठीण जाता. आमी वायट वो पातक केलां हें जाणा जावन सोत कितें तें मानून घेवंक आनी तें ओळखून दितल्याक आमी मानून घेवंक पाटी रावता. रस्त्यांचेर तालाव पडटलो वो पुलीस धरतले म्हूण न्हय, पूण जुआंव शिडकायता ते परी रोचतल्या देवाक भिवन आमी जिवीत पातकां मेकळें पवित्रपणान सांबाळूंक वावरूंक जाय. म्हजो थाराव. बावतिस्मान घेतलोलो अधिकार वापरून बरें तें करूंक वावरुया.